मायनिंगाचेर ऑलरेडी एक प्रपोजल गेल्लो आनी लास्ट टायम सांगलें आमगेले बीजेपी गव्हर्मेंटान की आमी एडवायस घेतात म्हूण फॉर अ रिव्यू पिटिशन. नाव द न्यूज इज दॅट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रिव्यू म्हणून. आतां हांव पयलींसान सांगत आहा की हे लोकां फुडयता म्हणून. 2012 कॉमेक्स केला ते आज पासून लोकां फुडयता हे म्हणून. आनी जर तर सेकंड रिन्युअल करूं ना आनी जर तर प्रोसेस स्टार्ट केलेली ऑफ ऑक्शनिंग आज स्टार्ट जायन रस्त्यार पड आज सारकें इट वूड हॅव गॉन ऑन द रोड मॅप वूड हॅव बीन क्लियर. आज परतून एकदां आनी एक फावटी 2012 केलें, 2014 केलें, आतां परतून केलें. तो बीजेपी गव्हर्मेंट आहा तो तीन भितर आतां तेणी 3 जाणां नवे रेडी केले. एक सीएम ना 3 सीएम केले. सो जे एक सीएमाक मनोहर पर्रीकाराक जाचना ते 3 सीएमाक केन्ना जावपाक शकना. हे फकत लोकांक फटोवपाक प्रयत्न आनी कांय ना. तांकां बारीक लोकांचें पोण गेलो ना, तांकां ट्रकवाल्यांचें पोण गेलो ना, तांकां कोणाचें पोण गेलो ना. ते फकत आपल्यागेले इलेक्शन तात्पुरतें कशें करून पावरां येवपाचें तितलें पोण गेलां. इलेक्शनां एक पाट जिखील ते लोकांचें तांकां मातशें तर पोण गेलें ना. आनी जरी तर लोकां पोण गेलोलें जाल्यार आज ते जाग्यार घेता आसले. लोकांगेले फियर पडे आहा कितकोन ऑपरेटर्स कितकोन ट्रक मायनींग डिपेंडंट्सांक कितको हेल्प करतले ते. आनी सेकंड हाव टू टेक द स्टेट मायनिंगाचेर पडे रेव्हेन्यू गेन स्टेट मुखार व्हरपाक लोकांगे बारीक लोकांगे बर्डन देंवोवपाक हें तेंगे काम जावपाक जाय. They have miserably failed. They are not interested in the common man. They are interested in only themselves. These are the 3 views of the 3 people who they have selected as